मनशाले हृदयाक मनाक पौचाक वाट पोट्टातुल्यान म्हूण म्हणटाची. एक 5 वर्सां चेडणाक हें एक अभिरुची कशें येयलें म्हूण पळोवच्याक आज आमगेले कोंकणी कळो कार्यक्रमांत हांव वंदना कामत तुम सगळ्यांक स्वागत करता. आमगेल आयचे कोंकणी कळो अनिश्का प्रभू आमगेलो टस हिक स्वागत. मस्तू रांदपांत अभिरुची घेतल आसाची जाल्यार हिगेल प्रायेचे आयकल्यार 5 वर्सां तुल्यान तिणें रांदपांत आसक्ती घेवच्या सूर केला. सो हिगेल एक सनाची परिचय दिवन जातरी हिगेले भासाभास करुया. सो अनिश्का प्रभू सागरांत आसचे अंजली प्रभू आनी गिरीश प्रभू हांगेल सुपुत्री संचीक क्लासान शिकतास आत्ता राधाकृष्ण पब्लीक स्कूल सागरांत. होमबेकर मांत्र न्हयशी ती विंगड मस्त पुराय हॉबीज तिगेल आसा. स्विमींग आसा, डान्स आसा, बॅडमिंटन आसा, सिंगींग आसा, पेंटींग आसा आनी मस्त पुराय आसा. सो अनिश्काला निमगो इतली पुरा विविध फिल्डांत हिण आसतना तिका एक बेकिंग कुकिंगान कशी इंट्रस्ट येयला अनिश्का? ಸಣ್ಣ ಆಸ್ತಾನ ಮೇಗೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಓರಿಯೋ ಕೇಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೇಲೆ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕೇಕ್ ತಾ ತೆರ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಕರ್ತಾನ ಹಾವ ಅಮ್ಮನ ಹಾಟ್ ಜೊತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೊಡ್ತಾಸಿಲ್ಲ ತೆದನ ಹೆಲ್ಪ್ करताना म्हाका यू नो हॅपीनेस फील जाता. तेन्ना हांव इश्ट जाता आशिल्लो हांव अम्मान ಒಟ್ಟು बेक करून स्टार्ट केलें. त्याच फस्ट हें जालें. सो विंगड कसो प्रकार करता? 5 वर्सां म्हळ्यार मस्त सान एज कोणें गॅसा लागीं ते वच्चे जोडाची. सो तुका ते तूं कशी मॅनेज केलें? अम्म बेश्टें नाशिल्लें? हां अम्म लागली आसता. कसो प्रकार करता आशिल्लें 5 वर्सां तूं? लिंबू ज्यूस आनी नीर डोसा काडला तेन्ना अम्म आशिल्ली. सो मस्त फ्लेमर लागोच सोडटा. सो हे चपाती रोल करचे ते म्हळ्यार भात दिता म्हूण तुका सोडचें आशिल्लें की नॉटी आशिल्ली की तूं? न्हय आशिल्ली. सो तूं इंट्रस्ट घेवन तूं करचें आशिल्लें. सो एक मनान ते खुशी जाता कोणाक एक खावयतना. तेच्या म्हळ्यार मनशान हृदयाक पोट्टातुल्यान वाट आसा म्हणून. सो कोण पुरो जाणां खुशी करता आशिल्लें तूं लिंबू ज्यूस हे प्रे करून. सो बेकिंग करता म्हूण केन्ना देखून इंट्रस्ट येयलो? म्हळ्यार कोरोना टायमार स्टार्ट जालेला. सो तेन्ना केक स्टार्ट केले. केक्स स्टार्ट केले. ओके. सो केक्स स्टार्ट करतना कसो पळय स्ट्रगल्स आशिल्ले? म्हळ्यार तुका एक केक मोस्टली तूं एकलीनच कोरना सयशना ते दोळताय. बेकिंग शिकली तूं? कशी शिकली तूं? तेन्ना ऑनलायन क्लासीस घेतले राशी कलनरी आर्ट्सा देखून राशी मामन. म्हळ्यार फस्ट स्टार्टींग कशें जालें म्हाका म्हगेल्या अम्मान म्हाका बेकिंगान मस्त इश्ट आसा म्हणून पुरा म्हळ्यार कलनरी आर्ट्सा पुरो कोण कोण शिकत आसलें तांकां कॉल करून दिवंक गेलें. तातूंत तांणी म्हणलीच की इतली सारें तर आमकां घेवूं जायना. मागीर राशी कलनरी आर्ट्सान ती राशी मामन म्हाका घेतला की इतली सारें जर हेल्प करत. ओके. सो ऑनलायन पुराय शिकयलें तेणें बेकिंग हाजे तेन्ना तूं बरोवन घेवची आशिल्ली की ना म्हळ्यार लायव्ह रेकॉर्डिंग आसता सो त्या पळोवन करता. सो वन ऑन वन की सेशनान तूं आनी आनी एक टीचर मांत्र की विंगड मातसो बरें आसता आशिल्लें? ना तुका आनी तिका मांत्र. सो तुका अर्थ जाता आशिल्लें पुरो? म्हळ्यार लायव्ह सेशन रेकॉर्डिंग. रेकॉर्डिंग पिटोवचें. ओके. सो कसले डाउट्स असले म्हणून तिका कॉल करून या कम्युनिकेट करता. सो तूं कसो पळय फ्लेवर्स स्टार्ट केले टू स्टार्ट विथ? स्टार्टींग रेड वेलवेट वनिला केक आनी चॉकलेट केक स्टार्टींग फ्लेवर्स हें केलें. तेन्ना कोरोना वेळार पळय इन्ग्रिडियंट्स म्हणल्यार कश्ट आशिल्लें तेन्ना कशें करचें आशिल्लें? बट कशी तरी मॅनेज करून केलें. ते चॉकलेट विपींग क्रीम हें तें पुरा हाडका जाता. कशी दिसली तुका तें स्ट्रगल? म्हळ्यार एक मॅनेज करता दुड्डू ते मेस हे ते पळय तुका कशी इंट्रस्ट येयलें? तें एक करता खुशी कोण जाता एक पक्कानी जळ्ळें स्टार्टिंगार जाता ना तशें जाला की केन्नाय? मस्त जाला. कसो पुरो जाला? कुक जायना जाला आनी कसो जाला या बर्न जाला आनी ओवर बेक जाला. सो तुका कळतं गेलें कसो केलें कसो जाता म्हणून एक्सपेरिमेंट करता गेलें. तें असो कोण खावचें आशिल्लें म्हूण तें जेवक? हांव बांगलोर आशिल्लें. सो आमगेल घरान तूं मामा आज्जा आनी 2 आज्जा आनी पिची आशिल्ली. तिका 85 years. सो तिका नांव जया केक नायक म्हणून. तिणें म्हाका एनकरेज करूंक म्हणून तीन खावचें आशिल्लें. ओह नायस सो स्वीट ऑफ इट नो. ओके. तर तुका कळटा आशिल्लें की बर्न जाला जाल्यार ताणें खाता आसता? पळयल्यार कळटा आशिल्लें बिकॉज तें तितलें ब्लॅक जावन
सो खंयच्यार करची तूं मायक्रोवेव ओवन कुकर ते परस की स्टार्टींग कसं जाता आशिल्लें कुकरान तूं हें केलें मागीर लायट जाता जाता वेळेला अम्मान अन्नान एक स्मॉल ओवन घेवन दिता मागीर त्या कशें जालें लायक मिगील केकांनी लायक जाता स्टार्ट जालें आनी ऑर्डर्स घेवता स्टार्ट केल्या तेन्ना मागीर लागता आनी मम्मान म्हाका व्हड ओटीची घेवन दिली. आतां तूं कोरोना म्हळ्यार एक 2 वर्स फुडें आतां तूं 12 इयर्स म्हळ्यार 10 इयर्स जालें तूं बेकिंग स्टार्ट केलें आनी सेल करूंकय स्टार्ट केलां. फस्ट ऑर्डर कोणालें आशिल्लें? ऑर्डर न्ही आशिल्लें एक्चुली बट ते रियुनियन स्कुलाचें. हां ओके. स्कुलाचें म्हळ्यार ऑल दी फ्रेंड्स मेळ्ळे जाता तूं करून व्हेलें. हां तेन्ना ते फस्ट हें फस्ट हाजेर पुरो जाणां खुशी जालीं की तेन्ना तांणी म्हणलें की तूं स्टार्ट करी आमी पे करता तुका ऑर्डर्स घेताची. हायेस्ट कसो ऑर्डर येवची तुका? चॉकलेट आनी रेड वेल्वेट केक. चॉकलेट चरती चेडू आनी ऑर्डर केल्यार चॉकलेट विंगड कसो पुरायस तुगेले स्पेशालिटीज हांतू भितर? म्हळ्यार हांव केक करता, कप केक्स करता, ट्रेस्लिशीस करता आनी निम्मूचे गेल्यार मेन्यू दिगस की सो केक आतां कितले येता सादारण तुका एक म्हयन्यांत ऑर्डर्स? 45 इन अ मंथ. सो बर्थडेज एनिवर्सरी आनी कशी तुमी प्रमोट करता अशी एक तुगेले केक बिजनेस म्हळ्यार इंस्टाग्रामारी वॉट्सॅपारी पुराय कशी जेन्ना कशें कळटास की तूं केक करतास? हांव मागीर इंस्टाग्राम पेज अकाउंट ओपन केलं. कसं नाव त्या पेज? अनिष्काज किचन. सो अनिष्काज किचन म्हणून एक पेज आसा अनिष्काले पळयाची तिणें केलेले केक्स हांव पळयला जाल्यार व्ह्युअर्सान गंडी ते पळोवका म्हण एक विनंती करता. ते म्हळ्यार प्रोफेशनल हॉड्डान केलेले केका म्हण कितें दिसता. तिणें तिगेले फोटोज मागीर फॉलो जाता पळया बट व्हेरी नायस. तूं ते एक आर्ट आसता ते एक डिजायन करची केक हे ते पुरो येवच्याक तुका परफेक्शन येवच्याक कितले टायम जाले? इयर्स घेतला. सो व्हिपिंग क्रीम या एक केक जाल्यार म्हाका प्रॅक्टीस केक कर. सो स्टार्टींग म्हाका कस्टम केक्स म्हळ्यार हांव कस्टमायज कोन्न दिवता आशिल्लें. ओके. सो तांणी कोण ऑर्डर्स दिता आशिल्ले पळय तांणी तुका फील जाता की तशें कोन्न दिवं. सो एनकरेजमेंट आनी सपोर्ट मातसो लायक आशिल्लो. युजली आतां येवचे ऑर्डर्स तुका आनी फुडें येवचे आनी तो डिफरन्स की आतां गोतनातील जेणे घेताची फुडें रिलेटिव्जान मात्र घेवचे आशिल्ले सो सपोर्ट करुया म्हण तशें आशिल्लें की ना बाय रिलेटिव्ज तांणी टेस्ट करून चला इवन वेंगट जाणा स्प्रेड करून आतां 45 अरावंड 45 येता. सो एग्जाम्स स्कूल आनी ते पुराय ऑर्डर्स कशी मॅनेज करता? स्कूल आसतना मॉर्निंग 5 o'clock उठोन फूल रेडी करून दवरून स्कूला वता आशिल्लें. कसो करून दवरचें? फूल केक फूल रेडी करून वता आशिल्लें. मागीर इवनिंग वापस येवन तांणी ह्योच टायमार येवन हांव फूल तुचे दिवचे. सो ऑर्डर्स कोण मॅनेज करची आतां म्हळ्यार आतां इन्स्टार घालका तुगेल त्या पुरो आमी मॅनेज करता. ऑर्डर्स ज्यो तांणी डीएम कसो नाही केल्यार आमी पळयता आनी ती म्हाका सांगता. ओके. ताणें उलोवचें ना. सो तशी टायम स्पेंड जायना. तुगेले फ्री टायमार तूं ते कसं जाल्यार पळोवचें इंग्रेडियंट लिस्ट ते पुरो तूच मॅनेज करता कसं जावका म्हणून. सो तूं पक्कन एक साल बिजी आसा आनी कोणूय जाल्यार आम्मा हेल्प करता तुका पुराय बेकिंगान तूच करचें? हांव मॅनेज करता. ओके. सो इतली सान एक प्रायरी एक ऑन्टरप्रिन्युअर आमगेले राबयसल्या म्हळ्यार तिची बिझनेस स्टार्ट केला केकाचे. सो फिल्स व्हेरी प्राऊड. मस्त एक खुशी जाता अनिष्का तुगेला उलोवन. सो हाजी वाटू तुगेले मस्त विंगड हवी आसाची बॅडमिंटन आसा स्विमींग आसा डान्स आसा हे पुरो केन्ना करता? त्या सॅटर्डे संडेज. सॅटर्डे संडेज ऑर्डर घेना म्हण? ऑर्डर घेता मागीर जाल्यार आय कॅच अप. सो केक एक बेक करूं कितले टायम घेता सादारण? 1 hour. एक केक 1 hour घेता. ता आनी कूल जावन वता आनी व्हिपिंग क्रीम आनी हें जावन लायक अरावंड 5-6 hours घेता. ओके. सो आतां केक्स करता करताची फ्रेंड सर्कल व्हड जाला की म्हळ्यार फ्रेंड्स म्हणटाच की पाय हें कोर नाडी तें कोर नाडी त्या म्हणटा आशिल्लें आतां म्हणटाची बट तशें करूं ना. ते अपार्ट फ्रॉम दीस आनी तुका कसले जावका म्हण आसा की म्हळ्यार एक कसले एम्बिशन आसा की लायफांत बेकिंगाची? बेकिंग मागीर म्हाका बेकरी म्हणून रेस्टॉरंट ओपन करका बिग बिजनेस करका. वाव नायस. आतांची इतली सान प्रायरीची तिणें गोल सेट केला एक अशी जावका म्हणून न्हय. सो केक सोडल्यार विंगड कसले पुरो आयटम्स तूं करता? कुकिंग आयटम कसो मागीर भेलपुरी
जो सोडा आणि फ्राईड राईस मिल्स पास्ता ते पुरे तूच करता पिझ्झा आता ಫುಲ್ ಗ್ಯಾಸ ಲಾಗೇನೆ ಪುರೆ ಒಚ್ಚುನ ಪುರೆ ಓಕೆ तुगेल पेज खंडित पळो का पुरा जणांना त्यामुळे मस्त इन्स्पिरेशन आसा अंत भितर आणि आता स्विगी झोमॅटो पुरा येताची चेडवा कसं जाला म्हणारी वासारीन पाय दवरनाची तुगेले म्हणके कोणा इंटरेस्टेड आत आसच की ना म्हणून म्हाका डावटच सो वचून एक नव ट्राय करचे हें ते पुरे एक इन्स्पायर जाता जनांक बेसून स्विगीर जो हाजेर ऑर्डर करचे बदलाक यू कुक इट युअर सेल्फ नवं सो तूं करचेस की ऑर्डर भायर करून हांव मस्त करता आणि मात्र कुकही करता वय ते हाडून पळोवन ताजी कशी जाता म्हण वय म्हळ्यार मेलान आम दोन्ही घेवन दिताच आणि म्हाका अशें ते कशें आसता टेस्ट करून तूं ताका रिक्रिएट करचें तरी क्रिएट करूं अशें म्हणटा कशें टेस्ट जाता सो एक्सपेरिमेंट्स मस्त करता आसता फेलियर जाल्यार अपास अन्न आनी अम्मा खावचे आस की वय फ्रेंड्स आवरोस की फ्रेंड्स पळय वरोस एक पण पेला ओके सो स्टडीज आनी ती एकेडमिक्स वायज तूं उदंत सर नवा कशें येता मार्क्स आनी पळय आतां गोतना बट ह्या कडेक आनी कशें येता म्हण पळय येदोळ ते लायक अशें वय सो शिकच्यान ती तुका इंट्रस्ट आसा कसं एक कोर्स मुखार वचून कोरका खंय भायर वचून शिकू का ते पळय एम्बिशन आस की आसा बट कलिनरी आर्ट हां पळय तांतूची आनीक हिस्ट्रीन तूं मस्त इंट्रस्ट आसा हिस्ट्री सो तेन्ना पुराय कसं नमना चांद पशिल्लें म्हणून की पुराय पुरा विशय सो आतां हाजी दुड्डू पुराय येता पळय केकाचे आनी त्या पुराय कशें मॅनेज करता कसं करचें ताजें त्या स्टार्टींग मेलान इंजिनियर अँड ही इज ऑल्सो बिजनेस करता सी ओनिंग इज ओन इंडस्ट्री ओके त्या निमित्त मेलान म्हाका घरांतूच बँकिंग सिस्टम शिकयला वाव नायस सो स्टार्टींग कसं जालें मेलान म्हाका 10,000 लोन दिलें लोनची सो तांतूची हांव मॅनेज करता आशिल्लें मागीर लोन दिवन म्हळ्यार अशें पुरा म्हाका ऑर्डर जाता कोण कसं मेळटा तशें ताका पुरा हांव अन्ना दिवचें आशिल्लें मागीर कशें जालें मागीर वापस हें जालें वापस लोन घेवन मागीर केदार म्हाका कळपना तेन्ना हांव हें गेलें म्हाका प्रॉफिट कशी म्हणून कळटा कॅल्क्युलेट कर न्हू सो तूं लोन भरून जाली की येता आसा सो आतां तुगे लागीं इनफ आसा न्हय वापस लोन घेवं का म्हणून सो इंग्रिडियंट्स जाय ते पुराय तुमकां सागरान तूं मेळटा ती पुरो मेळटा सो विंगड कडेन दोन हाडोचे कसं कस्टमायज्ड हाका केकाक कसले जाय टॉपर जाय ते पुराय हाडोचेस की हां त्या हांगा मेळटा आनी थोडे आयटम्स जो लक्झुरियस आयटम जावं बांगलोर दुकान नाजाल्यार ऑनलायन जो हाडेस येता कशें आसता तुगेलें प्रायसींग केकाचें एक हाफ केजी काय टेक अराउंड 500 to 700 बेस्ड ऑन द कस्टमायझेशन कस्टमाइज आनी फ्लेवर्स हां खंयची हायेस्ट प्रॉफिट मेकिंग म्हळ्यार ओके रेड वेल्वेट आनी रसमलाई जार केक्स आनी पळय करता की तूं 4 केक्स ट्राय केला बट नॉर्मल फुल सायज केकाची 1 kg 1 kg सो चढती 1 kgची वची की वय 1 kg हाफ केजी सो बेकर्स आमगेले मस्त इलेची हांगा आमगेल्या विश्व कोंकणी केंद्राक जाल्यार इतली दिसांनी बेकर मोस्टली एक अवॉर्ड दिवेत पुरे तिगे लागी इंग्रिडियंट्स लिस्ट जो तिगे अन्नांचे केलेले बँकिंग सिस्टम जो व्हेरी इंट्रस्टिंग हांव म्हणजे चेडवाक असल एक एक्सपोजर आमी दिवका तांगेले वेर एक कॉन्फिडन्स आमी दवर न्हू तांगेले आयडियाज तांकां कसो जावका म्हणाल खंडितय आमी तांकां सपोर्ट करून मुखार येवचे तशें करता सो अनिश्का एक लायव्ह एग्जाम्पल जावन आमगेल्या इतरा बेस्ट्या एक बेकर जावन आजी जस्ट 12 वर्साची अनिश्का मस्त जाणां इन्स्पायर करता सर तशें तुका पळोवन मस्त जाणां सुरू केलेलें की पळय म्हाका पळोवन मस्त जाणां चेडवान पळोवन म्हाका तांणी इन्स्पायर जालां तांगेले अम्मा मेगेले अम्मा फोन करून म्हणटा की मेगेल पळोवन न्हू तांगेले चेडू पुरा करता किचनान हेल्प करता स्टार्ट केला तांणी मागीर केक करून स्टार्ट केला आनी मेगेल पळोवन न्हू थोडे जाण तांणी पेज समेत ओपन केला इंस्टा पेज हां सो तू फेसबुकार अवेलेबल आसा इंस्टाग्रामार आसा सो काही कोण पुरो ऑर्डर जाल्यार कसं करतो अशी एक प्रँक करी पुराय केली म्हणून जाल्यार कळटा ना खंय ताय दिता तूं ऑर्डर्स सागरा सरावंडिंग्स दिता आनी बांगलोरान तसला बांगलोर सरावंडिंग्स आतां वेकेशन्सान तूं आतां बँगलोरा वता थंय तुका लायक ऑर्डर्स बिकॉज बँगलोरान तूं कांय नमुनवार बेकरीज अशें म्हणटा अनिश्का लायक केक ऑर्डर करताच म्हण जाल्यार डेफिनेटली ट्राय करचें तसं केक आसतलें सो आमी डेफिनेटली ट्राय करुया एक पाटी ऑर्डर करता
सो अनिष्का तुका विंगड कसं पुराय कोरियत म्हण दिसता हाजे नंतर तुका इन लायफ मे बी बेकिंगान तूं कसले इनोवेशन करता म्हणल्याक लागीं कसले केला की तूं इन्वेन्शन्स आतां केकात सायडाक उडकी व्हरताची ताजें ना तांतू हांव ट्राय केला केक पॉप्स आणि केकाच त्या वय कसं ते वय पुडिंगचं पुडिंगचं आणि तो केक घालून वय फुल क्रीम अँड आईस्क्रीम पुरायवान सो तेव्हाही पुरे सेल जातच तुगी सेल करना तुम्ही जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट्स सो आणि हायर वतना स्कुलाक वाजूचे न्ही हें मस्त आसता सो तूं कशी दिसता तुका हें तुगेली एक हॉबी कशी तूं मुखार वर येता म्हूण मॉर्निंग कॅचअप करता मॉर्निंग कॅचअप करता अँड इवनिंग येवन कॅचअप करता आणि वेकेशन्स सो एग्जामा म्हणल्यार तूं ऑर्डर जाल्यारय घेना कितले ऑर्डर आयल्यार घेना बिगेस्ट केक कितले केजीच केल्यार तूं सादारण 4 kg वाव सो कशी मॅनेज केलें म्हळ्यार म्हाका गोतसता कितले कश्ट करूंक म्हणून एक 3-4 घंटे पुणी जावपाक घेवन ना प्लस ताका फ्रॉस्टींग फ्रॉस्टींग खोल्ड येता वय ते या बीटर इज क्वायट हेवी न्हू ते कशी हँड मिक्सर अशें कितें लागीं हांव म्हळ्यार इता मेगेले हांव स्टँड मिक्सर घेतला जत्ता जाल्यार तूं सान आशिल्ली म्हळ्यार हँड मिक्सर स्टार्टींग केलें की ते धरता कशी आशिल्ली सो हेवी बट आय मॅनेज सो तांकां मन आसल्यार चेडूंक केन्नाय तांकां मन आसल्यार खंयचेय रितीचे एक कश्ट पावूं जाल्यार तांणी मुखार सिताची करताची म्हळ्यार एक एग्जाम्पल आमगेले अनुष्का आमकां दितास इता म्हळ्यार आमी लेखताची ना तुका जायना म्हणून आय थिंक म्हाका दिसता अनिष्का कोणेंय तुका हें जायना म्हण सांगानी तस जावन ती आज तितली कॉन्फिडेंटली एक बिझनेस रन करतास अँड इट इज रियली प्राऊड म्हळ्यार ती खुशत मध्य जणांनी सांगितलं तू कसं बेकरी दवरता म्हण बट त्या कसं लिजन करनी बट नाव आय एम दिस तशें थोडेची उतर आसता कसं करूस रांदप करचें कसं जाल्यार बेकरी दवरतवे रांदपीण जातवे असल पुरे निमगे ताची बट आतां एक मस्त एक ट्रेंडींग आनी लुक्रेटीव बिझनेस म्हूण येता केक्स ना अँड प्रत्येकल्या घरकडे एनिवर्सरीज बर्थडेज पार्टीज सेलिब्रेशन आसताची तेन्ना हाडचे मी केक सो एक लायक बिझनेस एक हॉबी आसल्यार पॅशन आसल्यार तुका ते कश्ट म्हणून दिसना सो आय थिंक तेंची तूं फॉलो करतास तूं कसले टिप्स करणे आमगे चेडवाक एक सांगची म्हण जाल्यार मुखार वचपाक कसं सांगता तूं मारी पॅशनाक म्हाका सांगता म्हळ्यार पेरंट्सां सांगता कशें म्हळ्यार तांगेले चेडवा जो पॅशन आसल्यार त्या तांकां त्या सपोर्ट करता आनी तांकां एनकरेज करता तेन्ना तांणी एक लेवला वता तांकां केक ह्या मेळटा स्टेज तुका पूरा नमूने सपोर्ट ब्लेसिंग्स पुराय आशिल्ले आजो बापा मा आजो मामा पुरे जना सपोर्ट करताची मेनली कसं म्हळ्यार खाताची बंट जाल्यार ते मस्त खुशी जाल्यार एक कसं म्हळ्यार आमी तांकां तेन्नाची ओ ह्या जेवण गेला कसं करता तूं नाका म्हणल्यार जालें ताची मागीर तेंची कॉन्फिडन्स लो जाता जाल्यार तूं जावन तुगेले आजो बापाक मामाक बदाची तांकां एक व्हड धन्यवाद म्हणत एक अनिष्कान ह्या लेवला आजी पावची तितले आतां तूं लायक केक्स कोण दिता तांकां खुशी जाता दिसता सो आतां तांणी खाताच की म्हळ्यार मस्त एज जाता री शुगर ते ताजे खातीर कसले तूं ऑप्शन दवरला की म्हळ्यार तांकां हांव हेल्दी केक्स करता कशी ते वीट केक्स जागरी केक्स सो तेव्हा स्टार्ट केला शुगर फ्री केक्स आनी पळय स्टार्ट केला त्या खावू जायना ना ओके सो मस्त खुशी जाता अनिष्का तुगेला उलोवन तुका आनी कसले सांगोस की ह्या विशयार केक्स बेकिंग ऑर अबाउट एनीथींग कसले शेअर करस म्हण जाल्यार तूं कर येता प्लॅटफॉर्मान चेडवाक तूं सांगलें तुमगेलें पॅशन फॉलो करयाची लायकून मुखार सियाची आनी पेरंट्सांक कसं म्हळ्यार तुमगेलें चेडवान आनी तो पॅशन आसा म्हण जाल्यार सपोर्ट करयाची सो मस्त खुशी जाल्लें तुगेले स्टोरी आयकून सो इंस्टाग्राम पेजारी अनिष्कास किचन फॉलो करयाची न्हू ओके आनी चड कसले नवे हें करता म्हण लागला की आनी फ्लेवर्स कसले हाडपा म्हण लागला की मस्त फ्लेवर्स या डिफरंट फ्युजन्स ट्राय करता म्हण लागला ओके फ्युजन ओके एम आसा गोल सेट केला तिणें सो ऑल द बेस्ट अनिष्का तुका फॉर फ्युचर आनी मुखार वचून सीक प्लस तुगेले फोटोज हाडलेले आसा नेवें आमगेले विक्षकांक ते दाखयन सो एक पळोवया तुगेले कसं पुराय केक्स फ्लेवर्स आनी पुराय फोटोज या
ओ हे 5 वर्सार या आಮೇಲೆ फस्ट केक आशिल्ला. ओके सो वयता ॲक्च्युली कसं झालेलं क्रम्बल जावन गेलें त्या भायर काड सो त्या मोल्ड केलेला. ओके नेक्स्ट त्या पुरा कस्टमाइज्ड केक्स तार केक रिसेंटली केलेलं की तू आय थिंक 1 year बॅक केलेला. त्या 12 years सो प्रोफेशनल जाऊन केला. ओके नेक्स्ट त्या पुरा ऑर्डर्स फेरेरो रोशर त्या ॲक्च्युली मी राहणार 48th बर्थडे केलेला. केलेला या मेला टीचर्स डे केलेला. टीचर्स डे की चिल्ड्रन्स डे केलेला. त्यावेळेस स्कूल युनिफॉर्म. ओके त्यामेಲೆ किचनाचे बॅकग्राऊंड असते. नाईस आणि इट्स व्हेरी ट्रू नव बदलच द सिक्रेट इन्ग्रेडियंट इज ऑलवेज लव. कितली मन घालता कितली हें घालता तांचे भितर एफर्ट्स डेफिनेटली शोज नव. सो त्यावेळी केक हार्ट धरलेलं तुवें त्या रेड वेलवेट नाईस. या अबाकस सांगता आसता सो तेन्ना म्हगेलो डान्स प्रोग्राम आशिल्लो. या म्हाका फॅन्सी ड्रेस ड्रेसान फर्स्ट प्राइज या म्हाका रेकग्नायज करून ग्लोबल अचिवर्स अवॉर्ड ते कशी मेळ्ळेली तुका त्या तांणी म्हाका म्हळ्ळें खंयच्यान तें त्या मेल पॅशनेट बेकिंग आनी पॅशनेट आनी तांणी हें दिलें. नाही केन्ना ते कोरोना हाजी वेळार हिंगा या म्हाका अबाकसान तूं स्टेट लेवलान मेळ्ळें. सो मॅथ्सान तूं मस्त लायक आसलो. ओके या स्काउट एंड गायड तांतूय मस्त आसता न्हू वता आसता की कॅम्प्स आनी पुराय रिसेंटली चमकलें उणबैत्रेक. ओके आतां नेक्स्ट या जंबुरी चमकलें या दिल्ली चमकलेला. दिल्लीन कसं आशिल्लें दिल्लीन तूं नॅशनल चिल्ड्रन्स डे असेंब्लीन तूं डान्स आशिल्लो. सो एक वर्सटाईल आणि बहुमुख प्रतिभे म्हणून येता तसले अनिष्का मस्त फोटोजय पळयल्या तशें आमकां क्लियर जाल्या ती कशी टायम मॅनेज करता कशी हें करता म्हणून तिने सांगला. सो खंडीत फॉलो करायची तेगेले एक फूट स्टेप्स फूट प्रिंट्स म्हळ्यार ಕೆಲವು ಜನ ಕಶ್ಶಿತೆ ಕೋರ್ಕ ಮನ್ಗೊತ್ನ ಆಯಮ್ಮಿ ಜನ ಜಾಯ್ನ म्हणलेक ताची. सो कोंकणी कळो म्हणाले हाजे प्रोग्रामाचे उद्देश त्याची एक चलडा पळोवन आनेक चलडाक इन्स्पिरेशन मेळका आनी तांणी ताजेन एक नॉलेज घेवन आनीक मुखार सुका खंयचेय फिल्ड असो आमगेले कोंकणी कळ्यांत सादारण पुराय सन्न सन्न चलडू वयलेची. सो अनिष्का तुका पळोवन म्हाका मस्त खुशी जालें आनी तुगेले एक एम गोल सेटींग पळोवन मस्त खुशी जालें. ऑल द बेस्ट तुका देव बरें करो. थँक्यू मस्त आयलें का थँक्यू कसं सांगूस वय हंगा ह्या ऑपॉर्च्युनिटी दिलेल्या वर्ल्ड कोंकणी सेंटराक थँक्यू धन्यवाद. थँक्यू.